नमस्कार. फोणेची बाय इलेक्शन एक अशें कंटेशियस इशू जाला, एक वादग्रस्त मुद्दो जाला आनी तो सुरवातीच्यान वादग्रस्त जायत आयला आनी आतां हायकोर्टान त्या संदर्भात जे कितें वर्डिक्ट दिला ही निवडणूक रद्दबातल करपाचो तो निर्णय कितलो वादग्रस्त आसा त्या संदर्भात लोकशाहीची जी कितें आवाठ आहा तो हायकोर्टान भंग केला काय कितें, ॲडव्होकेट जनरलाची भूमिका, सरकारची भूमिका, विरोधी पक्षांची भूमिका, ह्या सगळ्यांचो एक प्रश्न परत लोक करतात आणि वेगवेगळे तरेन ताका जापो सोदपाचो प्रयत्न करतात. आज आमचे मदीं आसात जस्टीस RMS खांडेपारकार, जे निवृत्त हायकोर्ट जज आणि कायद्याचे एक अभ्यासक, कायद्याचे एक तज्ञ म्हणून आमी तुमचे कडेन पळयतात. सो सर, म्हाका तुमचे कडेन जाणून जावन घेवपाक जाय अशें, तुमी हो जो पळय गोंय खंडपीठान दिल्लो निर्णय ताचे कडेन तुमी कशें पळयतात? हांव कसो पळयतां हाचे पयलीं म्हाका कांय गोश्टी सांगचेशो दिसता. हय, हो निर्णय आयल्या उपरांत एक 4 तरांच्यो प्रतिक्रिया आयल्यो कालूच रोखड्यो निर्णय आयल्या उपरांत. हय, कितें पयलें कितें आय एम शॉक्ड अशें कोणें म्हणलें. हय, दुसऱ्यान म्हणलें आय डोंट बिलीव इन दीस जजमेंट्स ऑफ द हायकोर्ट. तिसऱ्यान म्हणलें हें आमकां खबर आशिल्लें, पयलीं पासून चल्लें, हें अशें जातलें हें आमकां खबर आशिल्लें. आनी चवथी प्रतिक्रिया आयली लिमाण्या वेळार जजमेंट कित्याक असो. एक्झॅक्टली. काय 12 वरां आसतना अशें तरेचो निर्णय ह्यो 4 प्रतिक्रिया हांवें पळयल्यो. हय, आनी मजा म्हणजे ह्यो 4य प्रतिक्रिया जजमेंट वाचिनासतना आयल्यो, सामकी खरें, कारण जजमेंट नाशिल्लो त्या बरोबर, वेळार. सारकें. आतां पयली प्रतिक्रिया शॉकिंग. म्हजे दृश्टीन ज्या व्यक्तींनी हें शॉकिंग म्हणलां तांकां हें कसलेंच शॉक ना. म्हणजे हें फक्त नाटक किंवा फक्त नाटक. सवंग. हो. कारण शॉकिंग कित्याक जजमेंट हो असो येतलो हें भौतिकांक खबर आशिल्लें. अशें हांव कित्याक म्हणटा, 3 तारखेक जेन्ना आर्ग्युमेंट जालें तेन्ना बॉम्बे हायकोर्टाचे 2 जजमेंट पिटिशनरान सायट केले आनी ते इलेक्शन घेवपाच्या विरुद्ध आशिल्ले. बरोबर. ताका इन एडिशन टू दॅट एडवोकेट जनरल मेड ए स्टेटमेंट, of course on individual capacity, not on behalf of the government, that what petitioner says about notification being illegal appears to be correct. So petitioner and advocate general same line. Same line. Sarke. Being so, as far as the contentions which were advanced before the High Court, it was clear that they are in favor of scrapping the election. Sarke. As against this, only on behalf of Election Commission, it was argued that no, the judgments earlier given are not correct and therefore the matter should be referred to the larger bench. Now, judicial discipline says that whenever there is already one issue is decided by one bench, it is binding upon all subsequent matters in other benches, unless other bench is able to point out that view taken by that bench is not proper logical and legal view and therefore it needs to be reconsidered. Yes. But for that purpose, it is necessary somebody to place before the court as to why that view is not correct. Yes. And what is the correct view. Correct. These submissions should come before the High Court. Unfortunately, in this case, such submissions were not made either by Election Commission or state government. Okay. So now you see the procedure now. Court. What is the court procedure? Court passes judgment based on materials placed before it. Sarke. Court cannot pass judgment on the basis of the material which are not placed before it. Okay. It will be injustice. Okay. So illegal judgment. Okay. Therefore, unless the materials are placed before the court,
कोर्ट कॅनॉट टेक ए डिफरंट व्यू. म्हाका एक हांगा एक प्रश्न येता एज ए लेमॅन Yes. की समजा दोन जर आदोगाद जर सामील जाले हय आनी तांणी जर कोर्टाची दिशाभूल करपाचे प्रयत्न केले तर कोर्ट इंडिपेंडंट लोकशायेचे नजरेन कायद्याची बूज राखपी निर्णय दिवंक शकता काय? हय ताका तें करूं शकता कोर्ट. पूण तें कितें आहा एट द कोर्ट हॅज टू आस्क द बोथ द एडवोकेट्स this appears to be the correct view and not the view which you are expressing. Okay. This should be put to the parties and they should be invited to give their opinion submissions. Okay. It is only then court can take that view. Otherwise, independently, court can't use personal knowledge in any judgment. Oh. Okay. So therefore, if you see the judgment and particularly the submissions made on behalf of election commission, which ought to have raised all the issues, doesn't appear that election commission has raised any substantial issue in this matter. Oh. Election commission has made some submission which are totally not of any substance. Okay. And as far as referring to the larger bench, a submission was made that there are conflicts of judgments and therefore it should be referred to the Larger branch. larger bench. Conflict. But what are the conflicts? Correct. Nothing was said. ओके पूण कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे अश्यो की दोन न्यायालयांनी अशे तरेचे निर्णय दिल्यात. हय. एक कर्नाटका आणि दुसरो पंजाब ताका कॉन्फ्लिक्ट म्हणनात म्हणनात ताका. कारण ते दुसरे कोर्टाचे. Okay. Conflict should be by the judgments given by the same court. सेम कोर्ट म्हणजे Then बॉम्बे only- हायकोर्टाच्या बॉम्बे अंडर. हायकोर्ट. ओके. आता बॉम्बे हायकोर्टान एक तसो जजमेंट विरोध दिल्लो पूण ताका सुप्रीम कोर्टान स्टे दिल्या. Stay दिला. म्हणजे तो जजमेंट जायना चला मग फक्त उरतो म्हणतो नागपुराचो. नागपुराचे. Yes. आता ते दोन्ही नागपुराचे हाका हांगा कसलेच तांणी दाखोवना की ते व्यू इनकरेक्ट म्हणून. ओनली सबमिशन मेड बाय इलेक्शन कमिशन इज दॅट व्यू इज नॉट करेक्ट. आता वाय इट इज नॉट करेक्ट, हाव इट इज नॉट करेक्ट अँड व्हॉट इज द करेक्ट व्यू? Nothing is stated. At least judgment does not disclose any such argument on behalf of the election commission. So therefore, it is difficult to find any fault with the judgment as far as to say that it is a shocking judgment. ओके. पूण सर म्हाका एज ए लेमॅन परत एकदा एक पत्रकार म्हणून आनी फोंडे हांव 2 वेळा वचून येवन थंयच्या लोकां कडेन उलयतकीर म्हजें एक मत जालां की खंयच्याय मतदारसंघाक 10 म्हयने लोकप्रतिनिधीच्या बगर वंचीत दवरप ही हो लोकशाही. पॉयंट हांव सांगता. हें तुमचें म्हणणें म्हाकाय मान्य आसा पूण हांव ताजे विशीं उलयतां. ताजे पयलीं हे 4 मुद्दे हांव कंप्लीट करतां. येस. हो शॉकिंगचो जालो. दुसरो मुद्दो आयलो आमी ते मानिना म्हणून. अशें खंयचोच मनीस म्हणूंक शकना. जेन्ना कोर्ट न्याय दिता तो तुवें मानून घेवंक जाय आनी तुका मान्य ना जाल्यार वयल्या कोर्टान तुवें वचूंक जाय. पूण तूं लोकांक सांगूंक शकना आपल्याक तो मान्य ना म्हणून. म्हणजे लोकांक तूं खुबळावंक शकना. बरोबर आसा. तुजी कांय पॉलिटिकल हांवें पार्टी एक इंटरव्यू प्रेस कॉन्फरन्स पळयलें तातूंत एक सिनियर एडवोकेटान हे स्टेटमेंट केला. काँग्रेसीच्या एका फुडाऱ्यान नांव घेना. हय अशे तरेचो एक काँग्रेसच्या एका फुडाऱ्यान अशे तरेचो स्टेटमेंट केला. हें बरोबर न्हय. बरोबर. तांणी तुका मान्य नासूं तो मान्य ना तूं चॅलेंज कर. बरोबर. पूण तुज्या ज्या बॉडी लँग्वेजान तुवें म्हणलें आपल्या आय एम नॉट एग्रींग म्हणून तें बरोबर न्ही. बरोबर. तिसरें आतां कितें हें आमकां पयलीं पासून खबर आशिल्लें. जर तुमकां पयलीं पासून खबर आशिल्लें जाल्यार तुमी इंटरव्यून कित्याक जालें ना? एक्झॅक्टली. गव्हर्मेंटांनी तोंड दाबून बसले. बरोबर. ऑपोजिशन पार्टीचे कोणूच मेंबर थंय इंटरव्यून जावना. बरोबर. ताका आनी एक फनी आन्सर दिलें त्याच आदोगादान की बँकेटीक इन्विटेशन जाय म्हणून. म्हणजे बँकेट आनी कोर्ट प्रोसिडींग ही तुमकां हातूंतलो फरक खबर ना अशें आमी मानपाचें? बरोबर. बरोबर. अशें म्हणप न्हय. सारकें. कोर्ट प्रोसिडींग आर सिरियस प्रोसिडींग. देर इफ यू वॉन्ट टू हॅव ऑर्डर यू हॅव टू इंटरफियर. ना पूण सर आनी एक इश्यू येता. आनी कोण जर तातूंत भितर एक तृणमूल काँग्रेस एक इंटरव्यून जाल्ली पूण आनीक जर कोणी इंटरव्यून जाले जाल्यार आनीक इल्लो कळाव लागूंक शकनाशिल्लो. न्हय कळाव लागूंक शकतालो पूण तुमच्यांनी मानूं येतालें की बाबा हें हियरींग 9 तारखेच्या उपरांत पासून दवर. लेट देर बी इलेक्शन. लेट रिजल्ट मे नॉट बी डिक्लेअर्ड. अशें म्हणून येतालें. तें कोणेच म्हणूना.
बरोबर म्हणजे कोर्ट तरी कशें म्हणटले एक्झॅक्टली कोर्टान पूण तशें म्हणपाक कोर्टान जे 2 दीस पयजे एक दीस येता बरी हांव, सुटली. थंय येता थंय येता हय तिसरो तो चवथो तो पॉयंट तो की पयले दिसा दिवन शॉकिंग जालें आतां आर्ग्युमेंट जाले नोटिफिकेशन डेटेड 15th of March पब्लीश केलां 16th of March बरोबर पिटिशन मूव केलें ऑन 24th of March बरोबर. कोर्टा मुखार बरोबर कोर्टान हाका नोटीस दिली आनी इलेक्शन कमिशनान टायम मागलो म्हण ताका 30th मार्चाक दवरलें तांचे रिप्लाय दिवपाक बरोबर तांणी रिप्लाय दिले ना फक्त रिटर्न सबमिशन घालें बरोबर 3 तारखे एप्रिलाचे आर्ग्युमेंट जाले 3 आर्ग्युमेंट जाले उपरांत 3 तारीख शुक्रार हम्म. 4 आनी 5 शेनवार आनी आयतार आयतार 6, 7, 8 3 दीस बरोबर आतां तुमच्यांनी म्हणूं येता शेनवार आयतार गोरे येताले म्हणून हय म्हणजे तो मनीस जुईज मनीस न्हय ते तांकां सुसेग नाका अशें म्हणणें तुमचें ना पूण म्हजो कितें आहा जर हो इतलो इम्पॉर्टंट जजमेंट येता खंयचोय इम्पॉर्टंट आसूं ताका तुमी आनी एडिशनल फारीक करतात ते कामाक बरें तो जजमेंट दितलो जाल्यार तो एकट्याचें काम नासता ताका थंय स्टेनोग्राफर जाय ताजो थंय क्लार्क जाय ते सगळे हें आसतात आनी तांकां तुमी ओवर टायम दितले हाका ओवर टायम ना ओके ओके हांव अशें म्हणना ताणें करूं नये म्हणून हय पूण तुमी अशी अपेक्षा करप न्हय ओके 3 दिसान ताणें जजमेंट दिला हम्म. तुमचें पेटिशन तुमचें नोटिफिकेशन लेट आयलां तुमचें पेटिशन लेट आयलां हियरींग लेट जालां तें तुमी सगळें विसरतात आनी फक्त जुविजाक कितें जोश दितात कारण जुवीज प्रेसा मुखार येवन स्टेटमेंट दिवंक दिवंक शकना शकना म्हणजे ताजेर कितेंय घालचें ताजेर कितेंय उलोवचें हें बरोबर न्हय बरोबर बरोबर पूण हातूंत म्हाका कोर्टाचो कसलोच सूख दिसना दिसना हें सगळें वेवस्थीतपणे कोणें तरी येवजून केलां ओ ओ सगळें करपाचें निमाणें दोश कोर्टाक दिवप म्हणजे हे हातून भितर पॉलिटिकल आतां हांव तें म्हणूंक शकना काय म्हाका त्या पॉलिटिक्साचें ज्ञान ना नाही पूण हातून भितर कशें आसा पळय आतां महाराष्ट्राचें उदाहरण हय अजित पवार भायर पडलो हय सुनित्रा पवाराक मिनिस्ट्रीन घेतली तिसरे दिसा आनी 3 म्हयन्या भितर आतां बारामतीची इलेक्शन जाता बरोबर ते दॅट इज करेक्ट वे एक्झॅक्टली हें इलेक्शन डिसेंबरा पर्यंत जावपाचें 6 म्हयने फुडें तुमी धुकल डिसेंबरान हाजें इलेक्शन घेतलां कोणाचें एक्झॅक्टली झेडपी इलेक्शन जाला तेन्ना तेन्ना हें सारकें दवरूं येतालें बरोबर बरोबर तें कित्याक घेतलें ना बरोबर. बरें पेटिशनान आतां तुमी इलेक्शन कमिशन रिप्लाय दिता तातूंत खंयच सांगिना की आपल्याक 6 म्हयने 5 म्हयने कित्याक लागले कितें केलें आमी 5 म्हयने खंय न्हिदून आशिल्लो तुमी एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली तें कांयच सांगिना तुमी एक्झॅक्टली आनी फक्त कोर्टाक दोश दिता कोर्टान टायम दिवचो म्हणटा बरोबर कितलो टायम दिवचो तुमकां सारकें खरी खबर सगळें हें इलेक्शन कमिशनान पळय निग्लिजन्स दाखयलां आनी बाकी सगळ्यांनी तें सोंसलां एक्झॅक्टली सोंसलां म्हणच्या पेक्षा हांव तें पोसलां म्हणटा बरें एजीचो रोल हय एडवोकेट जनरलाचो रोल जो पळय हातून भितर आसा हय पयली गजाल ताणें म्हणलें की आपूण आपल्यालो इंडिपेंडंट व्यू दिता आतां अशे तरेचो इंडिपेंडंट व्यू येता ताज्यान दिवप. दिवप तो ओके advocate आमी general काल power आसा. काल नितीन सरदेसाय हांचे कडेन उलयतालो तो बोल तो कायद्याचो श्रेष्ठ अधिकारी हय ताका स्वता आपलें मत दिवपाचो अधिकार आसा पूर्ण अधिकार पूण मागीर सरकारी व्यू येवपा नाका सरकारी घेवपाचो हातून सरकारान आपलें म्हणणें जरूर म्हणपाचें एक्झॅक्ट सरकार वॉज पार्टी टू द कारण इतले पयसो मोडला सगळी ताणी यंत्रणा कांयच लायल्या सांगूना. कलेक्टर ऑफिस सगळें इनवॉल्ड आसा आनी कांयच सांगून आसून Exactly. मागीर निमाणें शॉकिंग म्हणटात म्हणजे हें Exactly. बरोबर न्हय बरोबर सो एडवोकेट जनरलाचो अशे वेळार रोल कितें आसपाक जाय एडवोकेट जनरलाक कितें आहा एडवोकेट जनरलाक जर दिसलें जायत हें बरोबर ना बरोबर ताणें सरळ सांगूं येता हें बरोबर ना ना म्हणून आनी गव्हर्मेंटाच्यान ताका नाका जाल्यार दुसरो कोणाकूय एंगेज करूं येता तितलें पुरतें गव्हर्मेंटाक जाय जाल्यार बरोबर बरोबर आनी गव्हर्मेंट एजी आसतनाय आपलो एक गव्हर्मेंट एडवोकेटूय आसूं येता न्ही हय आसूं येता सारकें गव्हर्मेंट एडवोकेट आसूंकूच जाय एक्झॅक्टली तो आशिल्लोय बी थंय ओके ते रिकॉर्डाचे हाजे जजमेंटार पण तो आसा गव्हर्मेंट आसा एडवोकेट तें पूण ताणें कांय उलयलें ना ताणें कांयच कांयच स्टँड घेतली ना ओके सो हें सगळें जें पळय कितें घडपाक हातूंत भितर आतां पॉलिटिकल आनी लिगल अशे दोनी इश्यू येतात की घडपाक सरकार जबाबदार आसा अशे निश्कर्श आज एक नरेटीव जें पळय तयार जालां हो जजमेंट येतकीर तें की सरकाराकच नाका आशिल्लें कारण सरकार ज्या पद्दतीन इलेक्शन
बेगीन घेवचें म्हणून इलेक्शना कमिशनाच्या फाटल्यान लागप आसता. कारण निमाणें इलेक्शन कमिशनाक ते कशे तरेन काम करता कोणाक खबर ना आनी ते सरकाराच्या हातांतले बावले म्हणून तर तिका पूर्ण जाता आतां. कायद्यानुसार इलेक्शन कमिशन इंडिपेंडंट आसपा जाय. ऑफिसर. आता इलेक्शन म्हणटा पळय हय इज ए कॉन्स्टिट्युशनल ऑब्लिगेशन. तें सरकारा पुरतें मर्यादीत नासता. बरोबर. तातूंत विरोधी पक्षाचोय तितलीच जबाबदारी आसता. सामकें खरें. म्हणटकूच ह्या मॅटरान सरकार जर ओगी बसता तुमी कित्याक फाटीं रावले? सामकें खरें. बरोबर. सरकारान जर कांय म्हणणें मांडना तुमी कित्याक फुडें सरले ना? सारकें खरें. होय प्रश्न येता. बरोबर. सामकें थंय आमंत्रण तुमकां मेळपाचें अपेक्षा तुमी करपाचीच न्ही. करपाचें न्ही. बरोबर. तुमी जावन थंय इंटरफियर जावपाचें. आनी इलेक्शन कमिशना कडेन येदी व्हडली लिगल यंत्रणा आसा. हय. तांकां हो कायदो खबर आसा. लोकप्रतिनिधी कायदो म्हणटा की 1 वर्स तरी मेळपाक जाय. तो जर मेळना हे मेन ह्या संबंद कायद्याचो निकश. हें पळय आसा हय. हाजेर म्हजो मातसो दुसरो विचार आसा. ओके. कायद्याच्या दृश्टीन पळयत जाल्यार हय ते जजमेंट आसा ते बायंडींग सद्या ते हांव ताजो तो विशय वेगळो हय. आनी हांव हें म्हजें मत मांडटा. हय तुमी जर सेक्शन 150 151A हय. ऑफ पिपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह एक्ट पासून पळयशात. हय 150 सांगता कितें वेकन्सी जाल्या बरोबर आनी इलेक्शन कमिशनान ती भरपाची वेवस्था करूं जाय. प्रोसेस सुरू जावपाक जाय. 151A म्हणटा कितें की दीस शूड बी डन विदीन 6 months. पूण ताका प्रोविजो आहा तो कितें म्हणटा की निवडून येतलेल्या मनशाक जर वर्सभरूय मेळना जाल्यार हें बंधन ताका बंधनकारक ना. हय. पूण अशें खंयच म्हणू ना की इलेक्शन करूं नाका म्हणून. ओ ऑन द कॉन्ट्ररी 150 इलेक्शन करूंक जाय. बरोबर. 6 म्हयन्याचें बंधन फक्त 151 आसा. बरोबर. पूण तातूंतच आसा की जर 1 वर्सा पेक्षा कमी काळ मेळटा नव्या मनशाक जाल्यार हें बंधनकारक ना म्हणून. बंधनकारक ना अशें ना आसा तेन्ना इट्स अ मॅटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टॅच्युट्स रिगार्डींग दॅट प्रोविजन. बरोबर. When it is a matter of interpretation of statutes, rule is when there is any provision to do a particular thing in a particular manner, it should be done in the same manner. ओके. But हय if there is a further provision which speaks about the consequences of not doing that according to the direction given under the statute, then it is absolutely mandatory. ओके. But in the absence of any provision regarding the consequences of not doing it, then it is not mandatory. It becomes a directory. ओके. म्हणजे मातशें हें तुमी विस्कटावणी करून सांगशात. हय जर आतां हें सेक्शन पळया. हय सेक्शन 1 तुमी सामके 150 तयारी नाही रे. 150 आसा हय ते जनरल सेक्शन हय 150 ते म्हणटा कितें की when the seat of member elected to the legislative assembly becomes vacant or is declared vacant or his election to legislative assembly is declared void by the election commission shall subject to the provisions of subsection 2 that is not relevant by notification call upon the assembly constituted to elect a person. येस. थंय अमको पिरियड बीड कांय ना. हय पूण 1996 हो अमेंडमेंट आयलो. ओके. 151A. हय Notwithstanding anything contained in section 147, 149, 150 and 151, a by-election for filling any vacancy referred to in of the of said section shall be held within a period of 6 months from the date of occurrence of vacancy. हय All the time election commission here was saying period of 1 year is to be counted from the date of vacancy. For not for the new member, it is for 1 year. Here 6 months is from the date of vacancy on account of death. Now proviso कितें म्हणटा, provided that nothing contained in this section shall apply if 1 the remainder of the term of a member in relation to the vacancy is less than 1 year, then this will not apply.
म्हणजे 9 मेंबराक जर एका वर्सा पेक्षा कमी मेळटा जाल्यार 6 मंथचे बंधन ना. ओके हाजो अर्थ तसो न्ही इलेक्शन घेवन नये अशें खंय मेळटा तुमकां. ओके ओके उलटें this provision is regarding the election to the assembly. Assembly is legislative assembly for the state. Correct. Where there is representative of each constituency. सारखे Presently, on account of vacancy, death of the Mr. Ravi Naik, there is no representation for Ponda. सारखे In democratic country, where there is no representation of particular constituency, is it fair for that constituency? Can you say that democracy is in full form in that constituency? You are I right. doubt, very much doubt. point. So therefore, if you see the constitutional mandate Bro. and this provision, if they are properly construed, then it means moment there is a vacancy, election should take place. Should take place. Now it should take place within 6 months. Bro. But if for any reason it is not take place, it doesn't prohibit from conducting election even thereafter. That should be approached considering that we are in democracy. सारखे Second thing, हय whenever we interpret any provision, rule is provision must be made workable and not futile. Any interpretation should be such that provision becomes workable and not futile. एक्झॅक्टली If limitation is not there, Bro. then election must be made effective, सारखे not ineffective. बरोबर So, according to me, the view taken by both the judgments of the Bombay High Court is not according to this, that is one different issue. And only that issue was argued. So, what this court will do? Court has to follow that judgment, which court has done. So, how can you blame the court? ना पूण म्हाका सांगात सर की कसो आसता की कायद्याच्यो तरतुदी असतात हय. पण ताजे वयर आसता घटना आनी ताज्या वयर आसता आमची लोकशाही ती पळय जी तत्वां आसात ती तत्वां लोक मागतात लोकांचे उत्फर्के असतात लोकांची मागण्यो असतात आनी लोकशाय जर वर्केबल करपाक जाय तुमच्याच शब्दान आनी विधानसभेचें जर प्रतिनिधित्व 40 मतदारांक समान जर मेळपाक जाय जाल्यार ही वेंचणूक घेवपाची गरज आशिल्ली हय. हो व्यू इंडिपेंडंट व्यू जजान कित्याक घेतलो ना नंबर 1 नाही जजान कितें घेतलो ते हांव सांगूंक शकचो ना. हय पुणून हो व्यू जजा मुखार कोणे तरी मांडूंक जाय आशिल्लो. ओके ना पूण जज इंडिपेंडंट कारण एक निमाणें तें यंत्र न्ही न्हय. जज म्हळ्यार यंत्र न्ही तुमचें म्हाका मान्य आसा जजांनी विचारूं येता ना न्ही. एक्झॅक्टली पूण तो जजांनी विचारलो ना कारण कोणेच हो मांडलो ना म्हणटकच त्या खातीर जजाकूय ब्लेम करूं शकना आमी. ओके हो कोणे तरी मांडपाचो. बरोबर आनी खरेंच आय वॉज एक्सपेक्टिंग आयदर द गव्हर्मेंट दोन आदोगाद जेन्ना एक व्यू मांडटात तेन्ना एक जजाक दुबाव मानना सगळ्याच वेळा ना. ओके कितें आनी दुसरें म्हणजे कोण मांडटा ताजेरूय आसा. ओके Now here, Advocate General, as far as I know, he is a very honest and straightforward person. सारखे खरें So I don't think he will indulge in any such activities. बरोबर As far as Advocate Nitin Sardesai also, I know he is a very fair and just Sarke. good advocate. Sarke. So they will not enter into any such. सारखे It is unbelievable for me. सामकें सो आमी कशें म्हणटात की निमाणें कशें आसा हे सगळे अशे तरेचे खटले अशे तरेचे वाद अशे तरेचे कोर्टान केसी कारण लोक पळयता आसतना कशें पळयतात ज्या 2 लोकांनी हें पिटिशन फायल केल्लें तांचो खंय तरी बीजेपी कडेन संबंद आशिल्लो दुसऱ्या अर्दान सरकाराक बाबा हें इलेक्शन सिरियसली घेतिल्लें जाय आशिल्लें काय कितें डावट आसा दुसरी गजाल रिप्रेझेंटेशन फोंड्याक रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळें किंवा ना मेळ्ळें सरकाराचेर परिणामच जायना वेल्यान नव्यो कटकटी आता म्हाका सांगा हय तुम्ही म्हणटात इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझम हय तुमचो हांगा इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझम खंय कमी पडलो कित्याक कमी पडलो हातून हें खरो जर तो पेटिशनर इज पार्ट ऑफ बीजेपी वाय जर्नलिस्ट डीड नॉट इन्व्हेस्टिगेट इन टू इट बट दीस वॉज अ ड्युटी ऑफ जर्नलिस्ट पूण ताजो परिणाम कोर्टाचेर कितें जावपाचो कोर्टा फाल्यां जर आमी छापून हाडिल्लें की बाबा हे कोर्टाचेर परिणाम न्ही पूण लोकांची जी मानसिकता आज आसा ती बदलतली आशिल्ली
तांकां खरें कितें तें कळटलें आशिल्लें. आजही करू शकता आमी. करूं शकता न्ही, हांव तेंच म्हणटा, तुमी कित्याक करिना? एक्झॅक्टली. न्ही म्हणे कशें आसा की हे सगळे मुद्दे जेन्ना मुखार येतात तेन्ना एक सर्वसामान्य एक नरेटिव्ह तयार जाला आफ्टर द जजमेंट की सरकाराकच नाका आशिल्लें काय कितें. नाही, म्हाका जेन्ना अजाप दिसता सरकारांतले लोक हाका शॉकिंग म्हणटा म्हणून, हें अजाप दिसता म्हाका. इनफॅक्ट जेन्ना दोनूय आदोगादांनी एकच व्यू निष्कर्शाचेर पावले, एकच मताचेर पावले, तेन्ना खरें म्हळ्यार एक पावले की बाबा इलेक्शन रद्द पूण जाता. पूण मागीर 3 दीस तो निर्णय फुडें गेलो. एक इमिजिएटली कितें तरी सुटी आयली, मागीर शेनवार आयतार अशे 2 आयले. 3 दीस कळ्ळे म्हणून व्हडलेशें म्हाका. एक जजमेंट. आतां न्यायालयां लेट मेरेन बसतात, न्यायालयां लेट मेरेन बसतात. आतां तर कांय गजाली अशे वेळ जाल्या की रातचे मध्यान राती मेरेन जजमेंट चल्ले. हांव ह्या विशयी कांय उलोवंक शकना, कारण म्हाका ते फॅक्ट्स खबर ना कित्याक 3 दीस लागले ते म्हाका खबर ना. म्हणजे हांव त्या विशयी कांय उलोवंक शकचो ना. पुणून म्हजे दृश्टीन जर 10 दीस पिटिशन फायल करपाक लागले, 6 दीस इलेक्शन कमिशनाक फक्त आपले फॅक्ट्स कांय घालपाचे ना हें सांगपाक 6 दीस लागता इलेक्शन कमिशनाक, म्हणजे आनी कितें म्हणपाचें. एक्झॅक्टली. म्हाका तुमी सांगात की जो पळय कितें खंयचोय सीट वेकंट जाता ताका 1 वर्स लागप, 1 वर्स बाबा जाल्यारूच नवें इलेक्शन घेवप, हें तुमकां तरतूद कशी दिसता? म्हाका बरोबर लागना. बरोबर. ही डेमोक्रेटीक सिस्टीम पळयल्या ही म्हाका तरतूद बरोबर लागना. सारकें 3 म्हयने सुद्दां मेळपाक जाय, रिप्रेझेंटेशन दिवपाक जाय, रिप्रेझेंटेशन आसूंक जाय. सारकें सारकें. ते पळय 6 म्हयन्या भितर घेवपाची, म्हजे दृश्टीन ते 3 म्हयन्या भितर घेवूंक जाय. सामकें खरें. सामकें अशे तरेचे कायद्यान बदल करचे पडटले की 3 म्हयने भितर इलेक्शन घेयात. आनी ती जर घेतले ना आनी कारण दिवंक जाय सारकें इन रायटींग. सामकें सामकें. आनी आतां आनी एक व्यू पॉयंट आयलो तो असो की हाका लागून खर्च जालो, कांय कोटी रुपया उधळपट्टी जाली, संपूर्ण सरकारी यंत्रणा वापरली, तांकां पगार मेळ्ळो, तांकां ऑलरेडी पेमेंट सगळें जालो, सुटी डिक्लेअर केली, ताजेर कितें जालें तें आतां आज मेरेन कोणाक कळूना. ह्या सगळ्या संदर्भान हातून खरो गुन्यांवकार कोण असो जर तुमकां प्रश्न केलो, हांव ओपनली हाजेर जजमेंटाच्या बेजिसार सांगता इलेक्शन कमिशन क्लियरली. बरोबर. सामकें. कारण तांणी कसलोच मुद्दो माडूना रिजन दिवपाक की तांकां 5 म्हयने कित्याक लागले नोटिफिकेशन काडपाक. सामकें खरें. बरोबर बरोबर. सो हातूंत भितर जो पळय मुद्दो येता तो हातूंत भितर कांय मूळ कायद्यानूच कांय त्रुटी आसात. ज्या पद्दतीन ही केस कोर्टा मुखार बरे तरेन येवपाक जाय आशिल्ली ती कोणेच सारकी मांडली ना. आनी हातूंत भितर एक पॉलिटिकल एक कन्फ्युजन अशे तरेचे एक तुमी मुजरत हांगा आयले आनीक अभ्यास करून म्हणजे सगळे कागदपत्रां कायद्याची तरतुदी सगळे घेवन आयले आनी वेळान वेळ काडून तुमी आमकां एक मुलाखत दिली. इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू ऑनर युअर इन्विटेशन. द वे यू आर वर्किंग फॉर गोवा अँड गोवन्स, ती तुमची पळय तळमळ आहा तीच आमकां तुमचे कडेन घेवन येता. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. RMS खांडेपारकर हे एक अत्यंत सचोटीचे प्रामाणीक जज म्हणून आशिल्ले. आजूय ते बारीकसाणेन नजर दवरून आसतात गोंयच्या घडणुका कडेन, कायद्याची घडणुका, कोर्टाचे निर्णय, आनी खूब म्हत्वाचें अशे तरेचे जेन्ना जजीस किंवा कायद्याचे अधिकारी जेन्ना नजर दवरून आसतात तेन्ना वायट घडना आनी वायट घडपा पासून लोकांक भंय दिसता. सो ते आज मुजरत आमच्या स्टुडियोन आयले ताणें ही मुलाखत दिली. आनी हो जो पळय आतां निर्णय जाला फोंड्या इलेक्शना संदर्भात ताजे कायद्याचो कीस काडपाचो प्रयत्न आमी केला, लोक करतात, वेगवेगळ्या एंगलान ताजेर चर्चा जातली आनी चर्चा जावपाक जाय. कारण निमाणें हो जो पळय निर्णय आसा तो लोकशायेचेर परिणाम करता, फोंड्याच्या लोकांचेर परिणाम करता, फोंड्याच्या राजकीय घडणुकांचेर परिणाम करता आनी सरकाराचेरय परिणाम करता. म्हणून हाजे फुडें ताजी चर्चा जातली अशी आस्त आमी बळगितात. तुमकां हांव परत एकदा धन्यवाद दिता. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात.
तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.